आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वे ह्या 24 वर्षाच्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पुलिशेन वासुदेव नकुळ ओझरेकराक अटक केल्या। 5 दीस पयलीं नगरगांव आंबेडे वाठारात हनुमान देवळा लागसर श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली। श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले। खुनाच्या घडणुकी उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 जाणांक चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ले। चौकशे उपरांत 15 जाणांक सोडून दिल्ले, मात 3 जाणांक सोडूंक नाशिल्ले। 15 जाणांक सोडले, 3 कित्याक सोडूंक ना काय म्हणून जाप विचारपा खातीर आंबेडे नगरगांवचे लोक वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले। लोकांच्या मागणे उपरांत पुलिशेन आनीक 2 जाणांक सोडिल्ले जाल्यार वासुदेवाक अटक केली। श्रवण बर्वेक मारपा फाटलें नेमकें कारण कितें आनी ताका मारलो कोणें तें मात कळपाक मार्ग ना। पुलीस सांगतात ते प्रमाण बर्वे खून प्रकरणात म्हत्वाचे धागेदोरे तांच्या हातीक लागल्यात खंय। भोमा वाठारांत बायपासाच्या कामाक लागून बोवाळ सुरू आसा। भोमात बायपास जालो जाल्यार खुबशा लोकांची घरां आनी देवळां मातये भरवण जातली असो भंय थळाव्यांक सतयता। देखून मदला वाडा भोमांतले सुमार 50 जाणांनी शेनवारा मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली। उपरांत भोमा बायपासाक लागून कोणाचीच घरां आनी देवळां वच्ची ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। सोमारा मंत्रालयांत भेट दियात, ह्या विशींची अदीक म्हायती तुमकां तांत्रीक पंगड दितलो अशें मुख्य वेळान ह्या वेळार स्पश्ट केलें। खाजणे पेडण्या सांतपिरायच्या चलयेक जाते वयल्यान वायट उतरां वापरपाच्या प्रकरणात दुबावीत समीर कोरगांवकाराक पुलिशेन निमणो धरलो। ताका दोडामार्ग तालुक्यांतल्या भेडशे गांवांतल्यान ताब्यात घेतलो। आंबेडकर जयंती दिसा ह्या दोगांय मदीं वाद जाल्लो। ह्या वादा उपरांत समीरान त्या सांत चलयेक वायट उतरां वापरिल्लीं खंय। खासा गोपांक कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण समीर आपल्या दुचाकी वयल्यान घरा वतालो। इतल्यान ती सांत चली स्कुटरी वयल्यान चुकीचे दिकेन येताली। हाकाच लागून दोगांय मदीं वादावादी जाली आनी ह्याच बोवाळांत समीरान ताका वायट उतरां वापरिल्ल्याचें कळटा। उपरांत लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरून समीराक अटक करपाची मागणी केल्ली। उत्तर आणि दक्षिण गोंय मेळून 1000 परस चड टावट्सांचेर कारवाय केला। टावट्सांक कशेंच सोडचे ना अशी शिटकावणी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिल्या। तशेंच भौशीक सुवातेचेर बसून सोरो पिवपी 193 लोकांचेर आनी भौशीक सुवातेचेर कोयर उडयल्ल्यान 545 लोकांचेर कारवाय केल्या। जाल्यार दर्यादेगेचेर गाडी व्हरपी 14 जाणांचेर पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिल्या। मांद्रे पंचायतीत विलांक दिल्ल्या परवानगीक लागून बरोच बोवाळ जाला। विलांक दिल्ली ही परवानगी फाटीं घेवची अशी मागणी लोकांनी केली, पूण सरपंच म्हणटा 90 विलांक न्हय तर फक्त 18 विलांक परवानगी दिल्या खंय। मांद्रे ग्रामसभेत मांद्रे पंचायत वाठारांत कसल्याच तरेच्या विला मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिवची न्हय अशा तरेचो थाराव मंजूर करून लेगीत पंचायतीन 90 विलांक परवानगी दिवपी थाराव मंजूर केल्ल्याचो दावो करीत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाचो विरोध केलो। ह्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय अशें निवेदन शेनवाराक लोकांनी पंचायतीक दिलें। मजगतीं 90 न्हय तर फकत 18 विला बांदपाक परवानगी दिल्ल्याचें सरपंच राजेश मांद्रेकारान स्पश्ट केलें। हाचे आदीं फाटल्या कार्यकाळांत 38 विलांक परवानगी दिल्ल्याचें ह्या वेळार सरपंचान सांगलें।
राज्यात वचत थंय कोयराची समस्या उप्रासपाक लागल्या. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लेगीत लोक रस्त्याक कुशीक कोयर उडयतना दिश्टी पडटा. मेर्शे ते पोरणे गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाची हीच गत जालेली आसा. राज्यांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडतूच आसा. दरेक पालिका तशेंच पंचायत दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक आजून मेरेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. हाचो त्रास रस्त्यान प्रवास करतल्यांक जाता. अशाच तरेचें चित्र मेर्शे ते पोरणे गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर पळोवपाक मेळटा. हांगासर रस्त्या कुशीक मेळत तश्यो प्लास्टिकाच्या पोतयांनी कोयर उडयल्लो आसा. एके वटेन ही समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसतना दुसरे वटेन हे अशें घाणयारे चित्र उबें रावता. सैमाची राखण करपाक प्राधान्य दिवचें सोडून गोंयकार आपली सरभोंवतण दुशीत करपाक फुडें सरल्यात अशें आतां स्पश्ट दिसपाक लागला. आडवेळो पावस पडून लेगीत अंदू दिवचल तालुक्यांत वायगण शेतां बरी फुल्ल्यात. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू भात पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा. मजगतीं मये वाठारांत सध्या भात पिकाची कापणी आनी मळणीची कामां सुरू जाल्यात. दिवचल तालुक्यांतल्या मये सयत कांय थारावीक वाठारांत वायगण शेतां लागवडीची परंपरा तिगून आसा. अंदू भात पिकपाच्या वेळार आडवेळो पावस पडिल्लो देखून शेतकार चिंतेत आशिल्ले. कापणी आनी मळणी करून भात पीक घरात पावता म्हणसर आडवेळ्या पावसान उपकार केले जाल्यार फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू 4 गोटे चड मेळटले अशी शेतकऱ्यांक आस्त दिसता. कानोळे एका दुकानांतल्यान फॅन्सी ज्वेलरी चोरपाच्या प्रकरणात पर्यटक पुलिशेन 3 जाणांक अटक केली. हे 3 जाण बेंगलोरचे. हातांतले एक ब्रेसलेट आनी हेर कांय वस्तू फारोवन ह्या तरणाट्यान दुकानांतल्यान पळ काडिल्ली. चोरयेच्या घडणुकी उपरांत थळाव्या लोकांच्या मजतीन पर्यटन पुलिशेन तांकां ताब्यांत घेतले. दुकानांत चोरी केल्ल्याची तांणी कबुली दिलेली आसा. तशेंच आपूण पयल्याच फावट गोंयांत येयला, उपकार करून म्हाका सोडा, आपूण चोर न्हय अशी हो तरणाटो विनवणी करपाक लागलो. तरी आसतना त्या दुकान धनियान पुलिशेंक सांगलें की हाणें आपल्या दुकानांत चोरी केलेली आसा. मात पुलीस तेचें आयकपाक तयार ना. तो हातापांयां पडून सांगपाक लागलो की आपल्याक वचपाक दिया, आपूण पयलेच फावट गोंयां येयला. मात्र ह्या तरणाट्यान चोरी केल्ली खरी हें ताणें कबूल केलें. दिवचल तालुक्यांतल्या धुमाशे गांवांतल्या पुरातन वडाक उजो लागपाची घडणूक घडली. शेनवारा फांतोडेचेर हो प्रकार नजरेक आयलो. उपरांत वेळारूच उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान हो उजो आनीक हेर वाठारांत पसरूंक ना. हो वड खूब पोन्नो आशिल्ल्याचे थंयचे लोक सांगतात. तशेंच ह्या वडाक वटपौर्णिमे दिसा सवाशीण बायल्यो सूत बांदपाक येता. दिवचल तालुक्यांतल्या धुमाशे गांवांतल्या ह्या पुरातन वडाक उजो लागपाची घडणूक घडली. शेनवारा फांतोडेचेर हो प्रकार नजरेक आयलो. उपरांत वेळारूच हो उजो पालोवपी दळान नियंत्रणांत हाडलो. ताका लागून हो उजो फुडें खंयच पातळूंक ना. गोमंतक दिसाळ्यान हरमल पंचक्रोशी हायस्कुलाच्या सहकार्यान विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर समर कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. ह्या कॅम्पांत विद्यार्थ्यांनी मेडिटेशन, योगा, डान्स, स्टोरी टेलिंग, आर्ट आनी क्राफ्ट कशें तयार करप हाचे धडे घेतले. ह्या कॅम्पांत हरमल पंचक्रोशी विद्यालयातल्या 18 वर्सां सकयल्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. माधवी कुंभार हाणें मेडिटेशन, हेमंत नायक हाणें योगा, क्रांती नायक हाणें क्राफ्ट, विशाल काळे हाणें स्टोरी टेलिंग आनी साईश नायक हाणें विद्यार्थ्यांक डान्स शिकयलो.
भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्षाची वेंचणूक बेगीनूच जावपाची शक्यता आसा। एप्रिलाच्या निमणे ना जाल्यार मेच्या सुरवेक भाजपाच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची घोषणा जावपाक शकता। तशेंच फुडल्या पक्ष अध्यक्षाची निवड करपा विशीं चालू आशिल्ली अडचणी सोंपोवपा खातीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडेन उलोवणी करून ह्या संदर्भात निर्णय जावपाक शकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहांक तांच्या आवडीचो पक्ष मुखेली जाय। तेच वांगडा संघ पार्टीचे नेतृत्व करपा खातीर बळिश्ट संघटनात्मक फुडाऱ्यांचो आग्रो आसा। संघा वांगडा जावपी नव्या बसके आदी भाजपान तयारी सुरू केलेली आसा। मोदी सयत पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी 15 एप्रिल सावन बसका घेवन संघटनेत बदल घडोवन हाडून पक्षाच्या अध्यक्षपदा खातीर नवे उमेदवार वेंचून काडटले। अशा परिस्थितीत भाजपाचो फुडलो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण जातलो हाचे संबंधी जायती नावां सध्या मुखार येत आसा। राज ठाकरे हाणें उद्धव ठाकरे वांगडा येतलो काय हाचेर उलोवप करता आसतना म्हटले की महाराष्ट्रा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा। महेश मांजरेकर हाणें घेतिल्ल्या मुलाखतींत तो उलयतालो। फकत एका सायडीन इच्छा आसली म्हणून जायना, दोनूय बाजूंनी एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचे राज ठाकरेन उलोवप केलें आनी आपलें मत व्यक्त केलें। एकठांय येवपाच्या गजालेचेर दोगूय ठाकरेंनी आतां मेरेन टाळाटाळ केल्ली, मात पहिल्यांदाच राज ठाकरेन कळत नकळत एक ल्हानशी हिंट उद्धव ठाकरेक दिल्या आसुये अशें आतां महाराष्ट्रात सगळ्या लोकांक दिसपाक लागला। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे वांगडा येतलो काय हाचेर उलयता आसतना म्हटलें की महाराष्ट्रा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा। हाच्या फुडें महाराष्ट्रात चर्चा जावपाक लागला की हे दोगूय भाव एकठांय येतले काय ना। मुंबय हांगासर भारतीय कामगार सेना हांची 57वी वार्षिक सर्वसाधारण बसका जाली। ह्या सभेत भाष्य करता आसतना मनसेच्या राज ठाकरेन युती खातीर दिल्ल्या टाळयेक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेन तांकां प्रति टाळी दिलेली आसा अशें म्हटल्यार हरकत ना, कित्याक की मराठी खातीर आमी महाराष्ट्राच्या हिता खातीर किरकोळ झगडी कुशीक दवरपाक तयार आशिल्ल्याचे आतां उद्धव ठाकरेन लेगीत म्हटलां। ताका लागून आतां दोगूय पयस जाल्ले भाव राजकारणात परतून एकठांय येतात काय हाचेर सगळ्या महाराष्ट्रांतल्या नागरिकांचे लक्ष लागून रावलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहाक तांच्या आवडीचो पक्ष मुखेली जाय। त्याच वांगडा संघ पार्टीचे नेतृत्व करपा खातीर बळिश्ट संघटनात्मक फुडाऱ्याचो आग्रो आसा। संघा वांगडा जावपी नव्या बसके आदी भाजपान तयारी सुरू केल्या। मोदी सयत पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी 15 एप्रिल सावन बसका घेवन संघटनेत बदल घडोवन हाडून पक्षाच्या अध्यक्षपदा खातीर नवे उमेदवार वेंचून काडटले। अशा परिस्थितीत आता भाजपाचो फुडलो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण आसतलो अशें सगळ्यांचेर हाचेर नजर लागून रावला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहाक तांच्या आवडीचो पक्ष मुखेली जायूच, त्याच वांगडा संघ पार्टीचे नेतृत्व करपा खातीर बळिश्ट संघटनात्मक फुडाऱ्यांचो आग्रो लेगीत आसा। सध्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची वेंचणूक एप्रिलाच्या निमणे मेरेन नाल्यार मेच्या पयल्या सप्तका मेरेन जावं येता अशी चर्चा आसा। नवी दिल्ली भाजपाच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदा खातीर 4 नांवां वयल्यान सध्या बरीच चर्चा चालू आसा। तातूंत CT रवी, BL संतोष, मनोज सिन्हा आणि प्रल्हाद जोशी हांचो आस्पाव आसा। ही नांवां सध्या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नांवा खातीर ही सध्या नांवां मुखार आयिल्ली आसा आनी ही नांवां बरी चर्चेत आसा। हाचे भायर धर्मेंद्र प्रधान आणि भूपेंद्र यादव हांची लेगीत नांवां मुखार येवपाक लागल्या, पूण CT रवीक सगळ्यांत चड संद आसा अशी चर्चा सध्या केंद्रात चालू आसा।
अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनान अहवाल जारी करून विजा रद्द केल्ल्या अमेरिकन विद्यार्थ्यांतले 50% भारतीय विद्यार्थी आशिल्ले अशें मुखार आयला. डोनाल्ड ट्रम्प सरकाराच्या काळात जाल्ल्या विजा रद्द करपाच्या 327 प्रकरणांचेर ही चौकशी केल्ली. भारतांतल्या विद्यार्थ्यांचेर हाचो सगळ्यांत चड परिणाम जाला अशें दिसून आयलां. उपरांत चीनाचो नंबर येता, जातूंत 14% विद्यार्थ्यांचे विजा रद्द जाल्या. विजा रद्द जाल्ल्या अर्ध्या परस चड विद्यार्थी ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग हाचेर आशिल्ले अशेंय कळटा. ह्या अहवालांत अशें म्हटिल्लें आसा. हाचो अर्थ म्हटल्यार ताणें आपलें शिक्षण पुराय करून ते अमेरिकेंतूच काम करताले. शेनवारा दनपारा 12:20 मिनटांचेर अफगाणिस्तानात 5.9 तीव्रतेचो खर भूकंप जालो आनी काश्मीरातूय ह्या भूकंपाची जाणविकाय जाली. ह्या भूकंपाक लागून ह्या वाठारांत भंय निर्माण जाल्लो आसा, पूण आतां मेरेन व्हडलेशें लुकसाण जावंक ना. काश्मीरांत लोकांक खर भूकंपाची जाणविकाय जाली, पूण आतां मेरेन मालमत्तेचे वा कसले हेर चड नुकसाण जाल्लें ना. काश्मीरा वांगडा चंदीगडच्या कांय वाठारांनी लेगीत मंद भूकंप जाणवलो. भूकंपाचें केंद्र अफगाणिस्तानात आशिल्लें आनी शेजारच्या वाठारांनी ताचे भूकंप जाणवले. जम्मू काश्मीरांतल्या भूंयकांपाची तीव्रता जी आसा ती रिक्टर प्रमाणांत 5.9 अशी मेजली, जाल्यार चंदीगडात 4.7 इतल्या प्रमाणांत हो भूंयकांप जाणवलो. डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ कांगोत मोटारीचेर चलपी लांकडी बोटीक उजो लागलो. ह्या घडणुके उपरांत कांगो न्हंयेंत ही बोट पलटली, जातूंत सुमार 148 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. देशाच्या वायव्य वाठारांतल्या कांगो न्हंयेंत मंगळारा बायलां आनी भुरगीं सयत 500 प्रवाशांची बोट पलटली. कांगोत बोटींचे अपघात चड प्रमाणांत जातात. कांगोतल्या गांवां मदीं पोरणी लांकडी बोटी हे मुखेल येरादारीचें साधन आसून तांचेर चड करून म्हालाची येरादारी चड आसता. ताका लागून कांगोत जायते बोटी अपघात जाताना दिश्टी पडटा. भारतांतल्या कांय भागांनी परतून एक फावट वातावरणात अचानक बदल जाल्यात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचे संकेत दिलेले आसात. ताका लागून देशाच्या कांय भागांनी, खासा करून उत्तर भारतांत हवामान खात्यान कमी अदीक चड पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान दिलेली आसा. उत्तर भारतांत खासा करून उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल आनी जम्मू काश्मीरात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान दिल्या. सध्या उत्तर भारतांतल्या जायत्या राज्यांनी उश्णताय चड प्रमाणांत आसा, मात हवामानात अचकीत बदल जावपाक शकता. दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आनी पंजाब हांगासर 60 ते 70 प्रति वराच्या वेगान वारे आनी वादळाचो अलर्ट भारतीय हवामान खात्यान दिला. उत्तर भारतासावन दक्षिण आनी ईशान्य राज्यां मेरेन हवामान बिकट जावपाची लक्षणां भारतीय हवामान खात्यान दर्शयलां. खासा करून उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल आनी जम्मू काश्मीरात 60 ते 70 किलोमीटर प्रति वराचेर वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. तेच बरोबर कांय वाठारांनी वीज पडपाची आनी झेल पडपाची लेगीत शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. सध्या उत्तर भारतांतल्या जायत्या राज्यांनी उश्णताय चड प्रमाणांत आसा, मात हवामानात अचकीत बदल जावपाक शकता.
दिल्लीत रेखा गुप्ता सरकारान पहिल्याच मंत्रिमंडळ बसकेत व्हड निर्णय घेतला. दिल्लीच्या लोकांक पहिली भाशेन 200 युनिट फुकट वीज मेळटली अशें सरकारान स्पश्ट केलां. म्हटल्यार 200 युनिट वा ताच्या परस कमी वीज वापरपी लोकांक कसलेच बील वा शुल्क भरपाची गरज पडची ना. ह्या निर्णयाक लागून दिल्लीतल्या लाखांनी लोकांक सध्या सुटका मेळिल्ली आसा. दिल्ली सरकारांतल्या रेखा गुप्ता मुखेलमंत्री जाल्या उपरांत सरकारान दिल्लीत पहिल्याच मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतिल्लो आसा. दिल्लीत रेखा गुप्ता सरकारान पहिल्याच मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतलो की पहिल्या भशेनूच आतां 200 युनिट फुकट वीज मेळटली दिल्लीत अशें सरकारान स्पश्ट केलेलें आसा. म्हटल्यार आतां 200 युनिट वा ताच्या परस कमी वीज वापरपी लोकांक कसलेंच बील भरचें पडचें ना. म्हापशा कदंबा बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाच्या शुल्कात गैरकारभार चालू आशिल्ल्याचो प्रकार सामकार आयला. शौचालयात बरयल्ल्या शुल्का परस चड शुल्क आकारिल्ल्या कारणात शौचालयात वचपी लोक आतां कागाळ करपाक लागल्या. हो शौचालय कदंबा कार्यक्षेत्रांत आसा. ताका लागून कदंबा महामंडळान संबंदीत प्रशासनान हाचेर कारवाय करपाची मागणी आतां थंय जावपाक लागला. ह्या सुलभ शौचालयात जे बोर्ड आसा त्या बोर्डार जी रेट मारल्या त्या रेटी परस चड पयशे हांगासर आयिल्ले लोकां कडल्यान घेता आनी हाचेर कांय लोकांनी कागाळ केलेली आसा. म्हापशा आशिल्ल्या कदंबा बस स्टँडाचेर जो सुलभ शौचालय आसा ताचो हो गैरप्रकार सध्या मुखार आयिल्लो आसा. बोर्डार मारिल्ल्या शुल्का परस मायज शुल्क ते घेतात असो कागाळ लोक करपाक लागल्या. केपें आनी पारोडा वाठारांतली मेळून 2 ATM मशिनांची चोरांनी मोडतोड केली. पयलीं चोरांनी पारोडा स्टेट बँकेचे ATM फोडपाचो यत्न केलो, मात ते फोडपाक तांकां जमलें ना. देखून ताणें केपेंच्या कॅनरा बँकेच्या ATMचेर हात मारलो, पूण तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो. केप्यां पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. केरळचो फामाद मल्याळम अभिनेता शाहीन टॉम चाको हाका पुलिसांनी अटक केल्या. शाहीन हाचेर ड्रग्ज आनी अंमली पदार्थाच्या सेवनाचो आरोप आसा. केरळच्या एर्नाकुलम टाउन्साच्या नॉर्थ पुलीस स्टेशनात 4 वरां ताचेर चवकशी चालू आशिल्ली. ताच्या उपरांत पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतलो. शाहीन टॉम चाकोक 2015 वर्साच ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली. ह्या वर्साच्या सुरवेक ताची सुटका जाल्ली, पूण 16 एप्रील बेरेस्तारा राती उसरा पुलिसांनी कोचीच्या एका हॉटेलाचेर धाड घातली. ह्या वेळार शाहीन थंयच्यान पळून वता आसतना दिश्टी पडिल्लो. ताका लागून ताका परतून अटक केल्या. दिल्लीच्या आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचे चली हर्षिताचो लग्न सुवाळो शुक्रारा 18 एप्रिलाक संभव जैना वांगडा संपन्न जालो. दिल्लीच्या आदल्या मुख्यमंत्रीच्या कुटुंबीक कार्यावळीक जायते राजकारणी आनी कुटुंबातले वांगडी हजर आशिल्ले. सोशल मिडियाचेर लग्नाचे फोटो आनी व्हिडिओ व्हायरल जाल्यात. केजरीवाल घराब्यांत आनंदाचें वातावरण भागिल्लें. हर्षिता केजरीवाल हाणें IITंतल्यान शिक्षण घेतलां. तिचो घोव संभव जैन लेगीत IIT पदवीधर आसा. 17 एप्रिलाक ह्या जोडप्याचो लग्न सुवाळो जालो. कुटुंब आनी लागींचे इश्ट लग्नाक हजर आशिल्ले. दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची धूव हर्षिता केजरीवाल हाचो घोव संभव जैन हो तरणाटो उद्देजक आसा.